नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटले राऊंड टेबलाक तुमी भरपूर प्रतिसाद दिलो, पण हांव जशें दर खेपे म्हणटा की आमी राऊंड टेबल करत आहात पण इश्यू सोंपनात म्हूण. ह्याही आठवड्याक तशीच परिस्थिती आहा. भायर इतलो पावस पडटा, पावसा भितर आमचे आशी कुशी कितें चल्लां तें तुमी पळयतात. पण तातूंतल्यान जे नवीन इश्यू निर्माण जाल्यात ते आनी ह्या सप्तकांतले म्हत्वाचे इश्यू घेवन आमी तुमचे मुखार आयल्यात. आज 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आनी इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग राऊंड टेबल जे आमी आयच्यान तुगेली हे करतात, मुखार व्हरतात. आमचे सदांचे 3 एडिटर्स आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे, जॉयल आफान्सो द गोवन एवरीडेचे आनी किशोर नायक गांवकर गोवन वार्ता लायव्हाचे. आनी टुडे जॉयनिंग मी ऑन दीस राऊंड टेबल इज प्रुडंटाचे एडिटर सुयश गावडेकर. सो सुयश, आज तूं जॉइन जाता म्हणटा आमी सुरवात तुजे कडच्यान करतात. आनी आमचो पयलो विशय आहा तो म्हळ्यार जनता दरबार. हांव आज आमच्याच पेपरां भितर बातमी वाचली की पयर जनता दरबार जालो. थंय पयले दीस बातमी केली की अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले बी म्हणून. आनी आज बातमी वाचली की 24 तासाच्या आत लोकांची पाण्यासाठी वणवण म्हणून. सो हो जनता दरबार जो आसा त्या दरबाराचें मागीर कितें जाता अशें एक म्हाका दिसता. ते दरबार अटेंड केल्ल्याक सुद्दां प्रश्न पडटलो. सो हे जनता दरबार हो जो कितें कॉन्सेप्ट आसा तो खरेंच इफेक्टीव आसा काय तो कॉस्मेटीक? जनता दरबार मात प्रमोद पळय नवो कन्सेप्ट सुरू जाला. एक्चुअली सुरवात जाली ती सरकार तुमच्या दारी कितें तरी केलें, मागीर कितें तरी प्रशासन घरोघरी कितें केलें, मागीर मंत्री तुमच्या कितें तरी केलें, दारी काय कितें तें वर्च्युअल केलें. सो अशें करून सरकार एक एक प्रयोग करीत आसा. पूण प्रश्न कसो आसा, वेन यू आर हॅविंग अ 60,000 ऑड एम्प्लॉई आर्मी आनी जर सरकाराक अजुनूय हे दरबार करीत रावचें पडटा. दरबाराचेर दरबार म्हणजे वेगवेगळे प्रयोग सरकार करीत आसा की आमी प्रशासन लोकां कडेन व्हरतात हें दाखोवपा खातीर. पूण अशें सरकाराक कित्याक करचें पडटा? बेजिकली लोकल बॉडीज ज्यो आसा, ज्यो पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी, थंय तुमी स्वयंपूर्ण 2.1 केलें, 2.0 केलें, 1.0 केलें, 2.0 केलें. 2.0 तुमचे ग्राम सेवक हाजे मेरेन ग्राम मित्र आसात, स्वयंपूर्ण मित्र आसात. तुमचे स्वयंपूर्ण मित्रां सारकेली तुमी यंत्रणा 2-2.5 वर्सां जालीं रापयतात. प्लस तुमकां प्रशासन दारी करचें पडटा, मंत्री दारी करचें पडटा, दरबार दारी करचें पडटा. म्हणजे तुमची यंत्रणा जी 60,000 एम्प्लॉईची जी आसा ती एक्चुअली तुमी नाल्यार करता कितें? आतां दरबाराचो आउटपूट जो आसा ताजी अकाउंटेबिलिटी कोण दिना ही दुसरी गजाल. फाल्यां सकाळीं दरबार मंत्र्यांनी खंय खंय घेतले, आमची समजा खंय आतां ऑफिशियली जेन्ना मिटींग जाता तांचे मिनिट्स ऑफ मिटींग म्हणून आसता, त्या दरबारांची कोण मिनिट्स ऑफ मिटींग करता? बाबा ह्या लोकां कडल्यान हे प्रश्न आयले, हे आमी अशें दिले, हे सॉल्व. कारण तशें प्रशासन चलूंच शकना. तूं म्हणटा की प्रशासन तुमच्या दारी आणि कर्मचारी आपल्या घरी, अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्या म्हणून तुका दिसता किशोर? ही अशीच परिस्थिती आहा? कारण इतली 60,000 एम्प्लॉई आसतना सरकाराक परत परत लोकांक कित्याक सांगचें पडटा की आमी प्रशासन घेवन तुमची म्हऱ्या येता म्हणून? प्रमोद, ही जी संकल्पना आसा पळय प्रशासन तुमच्या दारी किंवा जनता दरबार, ही एका टायमार बरी संकल्पना असली आणि लोकांनी त्याचें स्वागत केलें. म्हाका अजूनय उगडास जाता, जेन्ना लुईझीन फालेर चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणी जनता दरबार सुरवात केल्लो. मागीर ही आतां स्टायल जावपाक लागल्या. आतां जशें सुयेशान सांगलें तशें 60,000 एम्प्लॉईज आसात सरकारच्यो. सरकार तुमच्या दारी जालें, प्रशासन तुमच्या दारी जालें, आतां जनता दरबार जालें. लोकांचे विशय जे लोक मांडटात तेचेर उपाय कितें जाता हाचें उत्तर खंयच ना. दुसरी गजाल, म्हाका एकट्यान आयज बरो प्रश्न केलो. तो म्हणलो, तुमी लोकशाहीचो चवथो खांबो ना रे? तुमी म्हणलो जे पेपरार घालता पळय लोकांच्यो सगळ्यो समस्या, तो कितें सरकार वाचिना काय कितें? म्हणजे लोकांक म्हणजे तुमी घालतात ते खोटें अशें सरकाराक दिसता काय कितें? म्हणून लोकांनी दिवन आपली समस्या मांडपाचो असो सरकारचो हेतू आसा काय म्हणटा तो. अरे सगळ्या वर्तमानपत्राचेर लोक आयज कितें कितें समस्या अडचणी फेस करता हें जेन्ना पेपरार येता तेन्ना ते पेपराचे घेया आनी तुमी सॉल्व करा मरे. लोकांक खंय झग मारी जाणा आफयतात काय म्हणटा तो. आतां म्हापशां निलेश काब्रालांची आपली स्टायल. निलेश काब्राल हो सरकारांतलो सगळ्यात हुशार मंत्री. त्याच्या कडेन इतलें ज्ञान आसा की सगळ्याच बाबतींत ताका ज्ञान. तो दुसऱ्याचें कांयच आयकपाक शकना. निलेश काब्राल हो PWD मिनिस्टर. आयज PWD मिनिस्टराक मॉरल रायट तरी आसा थंय वचपाचो. आयज रस्त्याचेर खड्ड्यान आयज
घरा कडसून म्हाका ऑफिसान येताना दर खड्ड्यान जी तकलेन गाळ येता पळय, अरे लज दिसोंक जाय. इंजिनियर खंय गेले PWDचे? हे खड्डे कोण ताका जबाबदार? इंजिनियर जबाबदार, कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार, मंत्री जबाबदार, कोण जबाबदार? सर्वसामान्य लोकांक खड्ड्यान घातल्यात आणि थंय बसून जनता तुमच्या दारी आणि हे 24 वरां करता. उपरांत मागीर तरी लोकांच्या नळाक उदक ना. मागीर? हय, ती परिस्थिती आसात. हो प्रश्न आहा की आमी बरयतात त्यो बातम्यो दाखयतात त्यो बातम्यो सरकार वाचना काय कितें म्हणून दरबार बी घेवचो पडटा पांडुरंग बाब. सरकाराकडे यंत्रणा असता जी सगळे पेपर दुसरे दीस छापून येतकच स्कॅन करतात आणि ज्यो समस्या आसा, जो प्रश्न आसा तेजी एक कात्रणां काडून ती कन्सर्न ह्याच्याकडे ऑथॉरिटी कडेन दिवप. त्याच्या CMच्या ऑफिसान एक यंत्रणा बसयल्ली असता आणि बरो एक सिव्हिल ऑफिस लेवलाचो ऑफिसर एक ताका अपॉयंट केल्लो असता. सो ते किशोर जे म्हणटा ताका एग्री आसा, कारण इतक्यो समस्या येता लोकांच्यो. तेतून जे सुयेशान म्हटलें की 60,000 कर्मचारी आसा, सारकें. तरी सुद्दां मरे म्हाजो असो एक हे आसा की प्रश्न हे सोंपनात केन्ना. म्हणजे मुख्यमंत्री दर शेनवारा आपल्या हातून साकळे जनता दरबार घेता, गोंयभरांतले लोक थंय वयता समस्या घेवन. मुख्यमंत्र्याक ते कमी दिसले म्हणून मुख्यमंत्र्यान हॅलो गोंयकार नांवाचो एक कॉन्सेप्ट काडलो, थंय लोकांचे प्रश्न आयकले. त्याच्या मागीर लक्षांत अशें आयलें की अरे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रश्न आपणाक येता मरे. मग त्यांनी कितें केलें, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मनशाक कळलें मिनिस्टरांक, आनी तुमी जिल्ल्यांनी वचा, एकटो नॉर्थान वचा आनी एकटो सावथान वचा. आतां लोक प्रश्न इतके येवपाक लागले आनी हांवें अशें म्हटलें प्रश्न सोंपचे ना, हे समस्या सोंपचे ना. जशें किशोरान सांगलें PWD मिनिस्टर हे जालो म्हणून. PWD मिनिस्टरान त्यांनी जे काय वॉर्निंग दिल्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक पळय, त्यो एका अर्थान बऱ्यो आसा, पूण दुसऱ्या अर्थान किशोर म्हणटा तें बरोबर आसा की तुजे रस्ते सारके ना. पणजेतली सिच्युएशन पळय, गोंयभरांतली सिच्युएशन पळय रस्त्यांची, ही जबाबदारी कोणाची, हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? तेजेर काय मिनिस्टर उलयनात. उठतात आनी गव्हर्मेंट ऑफिसरांक हे करप की तुमी काम करनात. तशें काल तेणी वॉर्निंगूच दिल्या, काम करना घरा वयचें पडटलें म्हणून. अशा प्रकारची वॉर्निंगूच दिल्या. म्हाजें अशें म्हणणें की प्रश्न सोंपचे ना. एक बरो कॉन्सेप्ट हो मांडला जेणे करून लोक वयतले म्हयन्याच्या पयल्या. कॉन्सेप्टा विशीं दुबाव ना, हय, पूण तातूंतल्यान कितें तरी साध्य जावपाक जाय. साध्य जावपाक जाय. बरोबर साध्य जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता की कॉन्सेप्ट बरो आहा, वायट ना. आनी जशें हांवें म्हटलें, परत हांव सांगता की लोकांचे प्रश्न खूब आसा. मिडियान येता, सोशल मिडियान येता, प्रिंट मिडियान येता, टीव्हीचेर येता, हॅलो गोंयकारान CMक वयता, शेनवारचे लोक घरा वयता, प्रश्न सोंपना. म्हणून म्हाका दिसता हे नवे प्रकार हाडला तेणी. Joel, what do you think? The effectiveness of this kind of a concept, it's a good concept that somewhere government is trying to directly interact with the citizens. But do you think it is effective? Yes, initiative is really good because it is only forum where the people will get direct interaction with ministers or officers. पण हितूंत भितर लास्ट टायम आमी अशेंच उलयल्लें की वॉट इज द आउटकम. आमी आतां सगळे हेजेर सरकार तुमचे दारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुमचे दारी, मागीर हॅलो गोंयकार, खूब जाणां अशे दरबार. सो हितून भितर सगळे प्रॉब्लेम तेच येतले. द प्रॉब्लेम हियर इज accountability. Somebody will have to answer to this. आता take the example of Margaon Darbar. Last time Rohan County आयलो नावेली प्रशासन तुमचे दारी. आता आयलो बाबूश मनसरात in the collectorate for this Darbar. Same issue आशिल्ले. पूण सॉल्व जालें काय? मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो की लोकांक भरपूर त्रास जाता इन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट जावं आनी कितें डेथ सर्टिफिकेट जावं, त्यो घेवपाक खूब त्रास जाता आनी जाणटे लोक येता थिंगा. सेम इश्यू थिंगाय मांडिल्ले काल पयर, तेच इश्यू परतून. सो हितून भितर मागीर वॉट इज द आउटकम? यू गो टू म्हापसा, निलेश काब्रालान बरें थिंगा हें केलें सारकें पावरफूल. एका भायर उडय, तेका सॅक कर, एकलो जेई लेट येयलो म्हणून तेका तो कित्याक लेट येयलो? You can't do that, but he is playing to the galleries. तो एक व्हडलो शो करता थिंगा. End of the day, have this exercise achieved something? That is the question. But who is going to quantify that? थिंगा लोकांनी येवन सांगूंक जाय, तेणी सांगूंक जाय बाबा ही आपण मांडिल्ली प्रॉब्लेम आहा, आमी ही सॉल्व केल्या म्हणून. एकूच प्रॉब्लेम हे हितून लास्ट दरबारान सॉल्व जाला की पुलीस स्टेशनाच्या मुखार ते पुलिसाची गाडी आशिल्ली आनी ते पार्किंग करूंक मेळनाशिल्लें. सो आतां तेणी त्यो काडल्या, तितलेंच. But the larger issues, or Kishore म्हणटा जे potholes or bad road conditions or maybe lack of water. आता पळय ते निलेश काब्राल गेलो 3 दीस तांकां उदीक ना, 4थो दीस. इट्स अ जोक. इतलो पावस पडला, इतलो सगळ्यांक उदीक आसा, पिवपाचें उदीक ना लोकांक. दीज आर जेन्युइन इश्यूज. ऑन दॅट पॉयंट सुरेश बाब, एक इंटरेस्टिंग हा प्रश्न हांव सदांच काडटा की तुवें 60,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांचो मुद्दो काडलो आणि लोक वचून सांगतात की सरकाराच्या दरबाराक आमची कामां जायना म्हणून.
आता हे 60,000 50-55 हजार तरी गोंयकार, बरोबर. हे काय भायली न्ही, आमी सदांच न्ही भायल्यांचेर तुगेले शेक काडपाक संवय जाल्या. हे जे 60,000 आसात तातूंतले 50-55 हजार तरी गोंयकार. ते गोंयकारच गोंयकारांची कामां सारकी करनात, अशी परिस्थिती जाली ना ही. आता आमी सदां म्हणटात की सरकारी कचेऱ्यांनी भ्रश्टाचार चलता, सरकारी कचेऱ्यांनी लोकांची हॅरेसमेंट चलता. एक तुगे जाणटो मनीस सुद्दां जर एक सर्टिफिकेट मागपाक गेलो ताका तुगेले त्रास करतात. हे त्रास करपी कोण? गोंयकारच न्ही. कितें हें? एक्चुअली कशें जालें जाणा, एक्चुअली हे इश्यूज जे सगळे दरबारांनी आमी बारीक जर पळयत, दे आर बेजिकली रिलेटेड टू फंक्शनींग ऑफ लोकल बॉडीज, पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी. आतां जाता कशें, पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी आनी 74 अमेंडमेंट बी सगळे ते तत्वीक गजाली काडून कडेन दवरात. बेजिकली खंयच्याय इन्स्टिट्युशनां फंक्शन करपाक लागतात ते फायनान्सीस तांचे सारके आसा. एक पंचायत एक म्युनिसिपालिटी आपलो रेवेन्यू आपूण स्वयंपूर्ण जावपाक सोदना, कोणूच हावस टॅक्स घेनात, कांय घेनात. आतां सरकारा कडेन पयशे मागूंक वतात. जसो हो सरकार सेंटरा कडेन पयशे मागूंक वता प्रत्येक गजालीक, तशेंच कर्मा पेस ते तुमचे कडेन पयशे मागूं येतले. सो ते तांचे कडेन पयशे ना, ते काम करनात, ते कामां करनात, लोक तांची कामां घेवन तुमचे कडेन येतात. आतां नोकऱ्यो बी मागता त्यो गजाली, नोकऱ्यो बी दरबारां येवंकूच जायना खरें म्हणजे, कारण नोकरी शूड गो ऑन मेरिट्स. नोकरे सारकेल्यो गजाली मंत्री आमदारां कडेन म्हाका जॉब दी म्हणून येवप इज नॉट अ फिट डिमांड म्हजे कोतान. इट शूड गो ऑन मेरीट. ताजे खातीर GPSC आसा, कमिशनां आसात सरकारान केल्ली परिक्षा घेवन करपी. पूण बाकीचे जे इश्यू आसा ते बेजिकली लोकल सेल्फ बॉडीनी हें करपाचें. तांकां पंचाक आनी नगरसेवकांक बेजिकली अकावंटेबल. आतां मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जसो प्रत्येक मंत्र्याची आनी मुख्यमंत्र्याची आज फुडें बसून जशें ऑडिट घेता कामाचें, तशें प्रत्येक पंच आनी नगरसेवकाचें CMान पार्टी लेवलार जाल्यार पार्टी लेवलार तांचे परफॉर्मन्स ऑडिट घेवंक जाय. बाबा तुमी गांवांनी फक्त राजकारण करता काय कितें? तुमी फक्त पक्षाच्यो स्किमी वांटून भोंवता काय कितें? काय लोकांचे इश्यू तुमी कितले हें करतात? सो ती जेन्ना लोकप्रतिनिधींक अकावंटेबिलिटी दितले तेन्ना ते त्या प्रशासन ॲडमिनिस्ट्रेशनाक पुश करप तांणी. किशोर, ह्याच मुद्द्याचेर हांव मुद्दम ती गजाल ती म्हणटा की ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ते गोंयकार, हे लोकप्रतिनिधी गोंयकार, आनीक जर कागाळी करतात तेय गोंयकार. आतां सारांश कितें? गोंयकार गोंयकारांची कामां करना, गोंयकार गोंयकारा कडच्यान कामां करपाक पयशे मागता, गोंयकार गोंयकाराक तिश्टयत दवरता, आनी आमी शंखमात मारतात बायलांच्या नांवान, आनी मागीर म्हणपाची जनता दरबार. सरकारी सेवेन गेल्या उपरांत कितें जाता जाणा कोण, म्हणजे तेची जी लोकांची सेवा करपाच्या संदर्भातली जी वृत्ती आहा पळय तीच ना जाता. दुसरी गजाल कितें जालां प्रमोद, जशें आतां सुयेशान जालां की सरकारी नोकऱ्यो ह्यो मेरिटाचेर वचूंक जाय, त्यो वचना मेरिटाचेर. सरकारी नोकऱ्यो ह्या आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांक, कार्यकर्त्यांक, लागींच्या मनशांक ह्यो वाटल्यो वयतात. जेन्ना सुयश, म्हाका सदांच एका गोश्टीचे आश्चर्य दिसता की अशे मंत्री आमच्या कडेन आसात जे सरळ सांगतात आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 500 नोकऱ्यो दिले म्हणून. तेचो सुवो मोठो एकूयदा कोर्ट कित्याक घेयना? अरे तूं कोण 500 नोकऱ्यो दिवपाक? ना तूं कोण म्हणजे बरोबर तिणी दिल्यात 500 सांगतलोच तो, पूण अशें दिवपाक मेळटा काय कितें नोकऱ्यो? हां, अशें जर नोकऱ्यो वाटता तुमी, अशी नोकरी दिल्ली लोक किती काम करतात? एक्झॅक्टली. दुसरी गजाल प्रमोद तुका सांगता की सतावणूक म्हणजे ती अशा थराची सतावणूक की मनशाचो पाशियन्स वयता, म्हणजे पेशन्सूच उरना मनशाक, आनी मनीस मागीर फ्रस्ट्रेट जाता. सादें एप्लिकेशन, आतां एक एप्लिकेशन तुका सांगता, एका आमच्याच तालुक्यातल्या एका मनशान एक एप्लिकेशन केल्लें रिगार्डींग रेक्टिफिकेशन एज पर न्यू अमेंडमेंट जो केला तेंच्यांनी, तेतून क्लास 2चो क्लास 1 करपाक जे अमेंडमेंट तेणी पयशे फारीक केले आनी एप्लिकेशन आतां गेल्या जानेवारी 2022 तेणी एप्लिकेशन केलां. आयज मेरेन ते एप्लिकेशनाचेर कांयच जायना, थंयच घुंवता. म्हणजे मिनिस्टराक सुद्दां हांवें SMS केलो, सर हें अशें हेची फायल पेंडींग आसा, मातशें पळय म्हणून. अरे ती कित्याक एप्लिकेशन तेची आउट जायना काय म्हणटा? म्हणजे कोण वाट पळयता हांगा? एप्लिकेशन शिरकाप म्हणजे ताचो अर्थ वाट पळयता. करप्शन इतल्या लेवलाचेर 28 लाख रुपया एक्सायजाचे तेणी काडले आनी सरळ भरले. CM म्हणटा आतां ते विजिलन्स डिपार्टमेंटाक. म्हाका काल एकट्यान प्रश्न केलो, घडये दीत म्हणलें तुम्हाला. हय घडये दी, गरज पडली जाल्यार
पयर एकट्यान हें केलो की ती जी फीस आसा पळय ती मिनिमल 5 ते 7,000. ते जे इव्हेंटाचे जे लायसन्स दितात पळय, एक्सायज लायसन्स 5 दिसाचो इव्हेंट 8 दीस, ताका 50,000 1 लाख रुपया फीस. ती खरीच तेणी भरल्या काय कितें, काय ती बोल्सान घातल्या, तेचो सोद कोण लायतलो? सो हे सोद लावपाची इच्छा आसा काय कितें होय प्रश्न. हय हो जो आसा आतां एक्सायजाचो विशय काडलो म्हणून, आर यू हॅपी विथ द एक्शन जी आतां मेरेन जाल्या ह्या स्कॅमा भितर? ना म्हणजे प्रश्न हॅपी असो न्ही, पण समाधान आसा की तो जे आमी फाटल्या दिसांनी उलयताले की तो एकटोच आसा काय आनी कोण आसा का, म्हणजे एकटो मनीस ते करूं शकना. हे एक्शनींतल्यान क्लियर जाला, जी सरकारान जी कारवाई केल्या तितूंतल्यान क्लियर जाला की हाय लेवलाचे ऑफिसरूय भितर इनवॉल्व आशिल्ले. सो म्हाका दिसता की आनी सगळ्यान बरी गजाल म्हणल्यार कितें की पयली फावट गव्हर्मेंट सिस्टमीन अशें जाला गजाल जेचेर आमी बरयलोय बी की जितक्या करप्शनाचो हिशोब मेळ्ळो ताका तितके पयशे तेणी पयलीं वसूल करून घेतले आनी मागीर एक्शन घेतली. आमकां दिसलें की पयशे वसूल करता एक्शन घेना म्हळ्यार कितें कितें रे सगळें सेटींग काय कितें, तर ती सेटींग केन्ना क्लियर जाली जे दीस ते सगळे पयशे जेन्ना आयले भितर तिजोरी सरकार तिजोरी ते दीस तो LDC आनी 2 इन्स्पेक्टर ह्या दोगांची तिगांयची घरा धाडले. सो ही म्हाका दिसता एक बरी एक पद्दत हेतून आयली गव्हर्मेंट सिस्टमीन की वसुली करपाची, नाल्यार खाल्ले पयशे पचतात न्ही तांकां मागीर ते पचोवंक दिवना, ते पयशे वसूल केले तेणी. सो एक बरी गजाल तितूंतल्यान जाल्या, वायट अशें कांय ना भितर. जोएल, आर यू सॅटिस्फायड विथ द एक्शन? 2 थिंग्स. पयली तुज्या पयले विशय जो गोंयकार Yes, you want to talk on that, okay. Pramod, only one thing is when it comes to corruption sees no boundaries like region, Yes. religion, caste, तसले कांयच I always say that corruption and illegalities are secular. सेक्युलर. सो तितून भितर कांयच लागना. सो आनी इफ तुका तर एक इनइफेक्टिवनेस आसा वो लेझीनेस आसा वो काम करपाची ना तिंगाय तरी लागना, तिंगाय तरी तशेंच आसतलें. सो इट इज ingrained in our system and we have to move forward with that. In that excise scam, which I have said, okay fine, आता सद्याक सगळें जाग्यार पडलां, पूण the lack of seriousness was clearly visible. Right from day one, there was no seriousness. Recovery करपाची भरपूर टायम गेला, रिकवरी केली ती बरी आसा. Even FIR register करपाक टायम घेतलो. After the recovery was done, there were 3-4 days of recovery. Government was, or there were talks of whether there should be a special probe, आनी असलो probe, vigilance probe, कसलो probe, सगळे गजाली उलयल्ल्यो. I don't understand why there was no urgency. अरे येदो व्हडलो घोटालो, येदो व्हडलो scam, you can't just take it lightly. Accused is... No, Kishore सांगते प्रमाणे, what is the guarantee that the scam is only 28 lakh rupees? Yes. And in Who fact, is going to probe that? yeah, and in fact, you are putting a figure of 28 lakhs. पहिली teacher जावंक जाय how this figure is Arrived at. आणि CAG clear दिल्यात सांगला. की सगळीच तुमची जी खाती आसात एक्सायजाची जी सगळी ऑफिसां थंय तुमची चेकिंगाची ऑडिटिंग सिस्टमूच ना. लायसन्स आनी परमिटर जी दितात ताजो सरकाराचे कांय चेक्स बॅलन्स ना. हे CAGचे क्लियर ऑडिटाक रिमार्क्स आसा. ऑडिटान इतकें सांगलां की 6 years there has been complete chaos म्हणून भितर सारको. आनी तुमी आतां एक्सायज कमिशनरान तेजेर रिस्पॉन्स दिवंक दुसरे जाय. प्रमोद, सस्पेन्शनाचे जे म्हणटात पळय आमी, सरकार ती एक्शन म्हणून प्रोजेक्ट करता, बट सस्पेन्शन इज नॉट एन एक्शन. इट इज ओनली किपींग दॅट ऑफिसर ऑर स्टाफ अवे पेंडींग एन्क्वायरी. आता तुम्ही पळया फाटली हिस्ट्री काढून पळया, फाटली 20-25 वर्सांची सस्पेंड केल्ल्यो केजी विजिलन्सा कडेन गेल्यो, तातूंतले कितले डिसमिसल जाल्यो? नॉट इवन 2%. नॉट इवन 2% आर डिसमिस. तांची नोकरी वचना, कांय जायना. 6 म्हयने तांकां 75% पगार मेळटा, 6 म्हयन्यांनी ते परत येतात. आनी ह्या केजीचे आय एम शुअर हाजी व्याप्ती पळयत सगळे परत येतात. सगळे परत येतले. आता प्रश्न हो हा की आता सरकार म्हणटा की आमी पयशे परत घेतले, सुयश म्हणटा की ते सगळे जाण परत येतले, तूं म्हणटा की ही FIR खंय आनी चवकशी जातली काय कितें. मुख्यमंत्री सध्या म्हणटा की गरज पडल्यार विजिलन्साक दितले. सो अशें एका विचित्र परिस्थिती भितर आमी आसात जंय एटलिस्ट दिस इज नॉट एन एलेज्ड स्कॅम. I think this is an admitted scam. This is the situation about an admitted scam for the first time. सदांच आमी alleged scam म्हणून शब्द वापरतात. जे आमी आज उलयल्यात हांगा राउंड टेबलाचेर इज अबाउट an admitted scam and that is the state of affairs right now. थंयच्यान सेकंड स्टेट ऑफ अफेअर्स पांडुरंग बाब तो म्हळ्यार पावस. आनी पावसा लागून आमी दर वर्साचे एक्सपोज जाता पळय, ह्या वर्साक आमगेले डिझास्टर मॅनेजमेंट बी म्हणून शब्द वापरपाची परिस्थिती आयली ना. पण जो किशोर म्हणटा की गाडी आनी मोटरसायकल आनी स्कुटर जेन्ना त्या खड्ड्या भितर पडटा तेन्ना जें कितें जाता तें त्या गोंयकाराकच खबर आनी त्या नागरिकाकच खबर.
स्मार्ट सिटीच्या बाबतीतूय एक्सपोज जाले टू एन एक्सटेंडेड आता शो कॉज नोटिसीस काढल्यात आणि सांगला की जाय जाल्यार तुमकां टर्मिनेट करून ब्लॅकलिस्ट करपाची परिस्थिती संजीत बाबान आता सुरवात केल्या. संजीत बाब जर त्या टायमार आयलो नाशिल्लो आणि ताणें जे ताका जर पावसांनी थोडो मातसो आदार केलो मातशी लेट येवन, जर तें जालें नाशिल्लें, आज एनिवे पणजी परिस्थिती पयल्या दोळ्यांतल्यान दूख काडपाची परिस्थिती. आर यू पांडुरंग बाब ही परिस्थिती पळयतकीर दिसता कितें सद्या? आमी पयरच्या हेका म्हटलें की पावस एक फावट पडपाक जाय आनी पणजेची परिस्थिती कितें आसा ती कळपाक जाय. संजीत जेन्ना आयलो तो लेट जाल्लो एक्चुली. संजीत हो एक म्हणजे कामाक बरो ऑफिसर, पूण लेटूय जाल्लो. तांकां हेल्प केलो पावसान. पावस जर पणजेन जर पळयलो परिस्थिती जाल्यार पावस एक जवळ जवळ 24-25 तारखे पावसूच नाशिल्लो. तो मेरेन अनेक कामां सुरू आशिल्लीं तेजी डागडुजी, तो वयर कितें तरी एक दापून दवरपाचें काम. आनी संजीताचो तितून वांटो आशिल्लो की हे सगळें पॅचअप करुया, सद्या दवरुया आनी मागीर परत जायला काडुया पावस सोंपतकच. सो ही जी एक्शन जाल्या आयज, ही एक्शन ही दोळ्याक उदक लावपाची कामां. हेतून हे सगळे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तांकां व्हडली व्हडली टेंडरां मेळ्ळ्या, बारीक बारीक बीन न्ही. हय, म्हणजे एक एक टेंडर आहा ते 50-60 अशा कोटींचे आसा आनी तेंची कामां अर्द्यार आसा. तांकां गव्हर्मेंटान सांगलेलें जे कितें आहा पळय ते एका लेवलाचेर हाडून दवरा म्हणून. हे ऑफ द रेकॉर्ड गव्हर्मेंटान सांगलेलें तांकां. सो आतां कसली म्हण एक्शन तूं घेतलो? सो हे जे कितें आसा ते पणजेकारांनी भोगपाचें आतां आनी आमी भोगता सगळे जाण पणजे रावले ते लोक. ही एक्शन बिक्शन काय जावपाचें ना. म्हाका जाय शोकॉज नोटीस जस्ट बेस्ट एक दाखोवपा खातीर केला ते. Pramod, I'll tell you very honestly, I completely agree with Pandurangji. It is a complete joke. These notices which have been served are complete joke because the notices are served for delay. तांकां कपोसत आसा जाल्यार क्वालिटी ऑफ वर्क्स, क्वालिटी असेसमेंटाचेर हें करा. Who is doing the assessment of work now? See substandard work being done here everywhere. See the drainages, see the road works. See road works and इतले आसा न्यू रोड्स बांदले तितून भितर already pools of water is formed. Where is the engineering, road engineering? हेजेर तुमी नोटीसी धाडना and take action on that. You don't take action on a delay which is completely a joke. तूं आतां फाल्यां म्हणटलो डिले केला म्हणटलो आनी मागीर तांकां ते सांगतले आपली एसेशन लागून डिले जालें म्हणून. ओके जालें, लोकांच्या दोळ्याक हें मारलें, उदक मारलें. See, finally what happens is they are under a lot of pressure because of this flooding and drainage. आतां लोकांक त्रास जाता, हिंगा वचपाचें ना बाजारान, इन सिटीन वचपाचें ना, बुडलां सगळें. So because of that, to douse that, they are just trying to face saving करून हें घेवपाक नोटीसी धाडले लोकांक. If you are really seriously interested, show cause on the quality of work. You are saying do the audit of quality of work. आणि तातूंत भितर जर लक्ष आयलें की डिले केलो आणि क्वालिटी जर सारकी बाबत आसा जाल्यार मागीर जालें. See, we are journalists maybe, but I am talking as a common citizen. Yeah, who is facing it every day on the road? Every day on the road. I can see it. Like me, there will be so many other people who can see that work. मिडियान दाखयलें न्ही गोंया खातीर, गोंयाक सगळें दाखयलें की पणजेन कितें घडटा तें. सो हे गोंयकारांक एक दाखोवपा खातीर केल्लें नाटक आसा. कारण पणजेकार स्वता जावन काय बावडे उलयनात, ते कोणाच्या दहशतीन आसा म्हाका काय कळना, सिच्युएशन कळना हेंचें. म्हणजे पणजेन तूं लोक पळयला तर कोण उलयना. पणजेकार कित्याक उलयनात? तूं इतली वर्सां पणजे रावता, तूं तसो पणजेकार न्ही, तूं गावडेकार. पण तुगेलो इतली वर्सां तूं पणजे रावता, पणजेकार कित्याक उलयना? कारण पणजेकार म्हणून प्रकारच ना. पणजेकार हो पणजेकार न्हीच, तो तूं खंयचो? हय बरोबर. हांगावणेचो, तो पेडणेचो. पणजेकार हो प्रकारच ना. पणजेक आवय बापूय ना, ती अनाथ. सो तिजे खातीर कोण उलयतलो? तिजे खातीर हांगा येता तो मनीस जोडपा खातीर येता, जोडटा, आपले क्वॉर्टर सोडटा, परत रिटायरमेंटा वता. नाल्यार आतां तर तो मेरशे बिरशे दोना पावला तेवटेन बिवटेन फ्लॅट घेवपा लागलो. सो पणजेक सेंट्रल पणजेक आवय बापूय कोण ना. इट्स अ सिंपल थिंग. दुसरी गजाल, काल जी म्हाका संजितान जो स्टेटमेंट केला तो मिडिया खातीर आसूं, कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करप, कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीसी दिवप इज नॉट अ सिंपल थिंग. बरोबर. कारण ताजी कॉनोटेशन्स आसता. फाल्यां सकाळीं आमी रिलायन्साचें कितें जालें तें खबर आमकां. रिलायन्स पावर जेन्ना आर्बिट्रेशनाक गेले, सरकाराक 300 कोटी 18% इंट्रस्टान भरता म्हणल्यार नाकाशें वर जालें. निमाणें सेटलमेंट करून 18% माफ करा, प्रिंसिपलाचेर हाडा अशें करून पांय पडले. सो खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्टांक घालप, फाल्यां सकाळीं तो कोविडाची कारणां सांगतलो. तुमी पयलीं सद्या स्मार्ट सिटी तुमच्या आंगार घेतली, इट इज 50-50 स्कीम सेंटरान तुमची. तुमी जेन्ना स्मार्ट सिटी आंगार घेतली तेन्ना 500 कोटी लायबिलिटी तिजी, 1000 कोटीचे प्रोजेक्ट, 500 कोटी तुमचे बोल्सांत दमडी नाशिल्ली पगार घालूंक. तुमी 500 कोटीचो प्रोजेक्ट घेतलो आंगार.
तुम्ही तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटालो तुम्ही फंडिंग केलें ना तुमचे ओरिजिनल, तुम्ही कोविडा लागून डिले केलो, तुमच्या आंगारांतले वयल्यान आर्बिट्रेशन तुमकां ताका कंपेन्सेशन भरचें पडटलें काल सकाळी. सो नोटीसी घालप हें असो मिडियाक प्ले करपाक बरी गजाल, पूण ती वास्तवीक तशी शक्य ना. ती सरकाराचेर ह्या केसीक बगलांट येवंक शकता, कारण सरकारान हातूंत खुबशीं कांडां केल्या. हय. दुसरी गजाल हांव पावसाचेर येता. पावसाचे 2-3 फॅक्टर हांव म्हणजे लोकांचे दृश्टीन हांव आनीक एक फॅक्टर उलयता ताचेर. एक म्हणजे कंटिंजन्सी. आमी पळयता एक 25 वर्सां फाटीं 30 वर्सां फाटीं आमचो कंटिंजन्सी फंड जो आसतालो बजेटांत तो हार्डली 1%, 0.1% ऑफ बजेट आसतालो, असो 10 कोटी बी. आज कंटिंजन्सी जर तुमी पळयत, नॅचरल लॉस जाता तो खंयच्याय पावसाक लागून, कॅलेमिटीक लागून, हाका वादळाक लागून, इट इज गोईंग टू 1,500 crores, इन्क्लुडींग डेरी, इन्क्लुडींग फार्मींग, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, उदकाचे लायफ, रस्त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. इट इज गोईंग टू 1,500 to 2,000 crores. तुमची कंटिंजन्सी कितली आसता बजेटाक? 50 कोटी, 100 कोटी. इट इज म्हणजे ती नॉमिनल तरतूद केल्ली आसता थंय. असल्यांनी तुमी कंटिंजन्सी हाताळटले. एक गजाल. दुसरें, आय एम कमिंग टू IMD. IMD कालच्यान पावस पडटा आनी आज दनपारां IMD रेड अलर्ट अपडेट करता. अरे तुमी सॅटलायट धरून करता कितें? स्वता प्रधानमंत्री इनसॅटाचें पोर्टफोलिओ घेवन बसला, नवे नवे हें धाडटा सॅटलायट तो, आनी इस्रो वर्साक 7 ते 8 सॅटलायट लॉन्च करता, आनी तुमचें अलर्ट पावस पडटगीर येता रेड अलर्ट. वॉट आर यू डुईंग? तिसरी गजाल, रेजिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी वता आनी देशांनी इस्रायला कडेन टाय अप करता, खंय G20 इश्यू काडटा आनी खंय करता प्रधानमंत्री. वॉट इज रेजिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर? APDRP प्रोग्राम फाटली 20 वर्सां जाली जग मारता. BJP वेळार आयिल्लो एक्सेलरेटेड पावर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, येन्ना सगळे गोंयाक अंडरग्रावंड केबलिंग जावं जाय आशिल्लें. वर्साक 300-350 कोटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी पावसाचेर वगडायतात, आनी तुमी म्हणटा तुमकां पावर डिपार्टमेंटात 300 कोटीचें डेफिसीट येता, आनी मागीर JRC कडेन वतात पयशे वाडोवपाक लागतात. तुमी रेजिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्साक 300 ते 400 कोटीचें वगडायतात. हो तें रेजिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, रस्ते, उदकाचें, लायटीचें खंय गेलें? कित्याक बांदना तुमी? अल्टिमेटली आनीक विशय आशिल्ले, पूण आज वेळ सोंपलो. म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्याक पांडुरंगान जर सांगले विशय सोंपनात, पण आमची हांगा एकच जेन्ना आमी तळमळीन पोटतिडकीन उलयतात अपेक्षा आसता की विशय रिपीट जावचे न्ही. जशें जॉयलान बरें सांगलें की फाटली नांव चेंज जालें, सरकार तुमच्या दारीचें मागीर जनता दरबार जालें, आनी विशय तेच आयले. ते पळयता तेन्ना दुख्ख जाता. ते विशय नवीन विशय आयल्या प्रॉब्लेम ना. सदां जर त्याच विशयांची उजळणी जायत रावली जाल्यार मागीर किशोर जशें म्हणटा तशी एक निराशा येता. ती येवपाक दिनाकात इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग बाब, सुयश बाब, किशोर बाब, जॉयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.